नमस्कार, हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक पुळायचे हेडलायन्स. लोलयेच्या आगस वाठारांत गोंयांतली सगळ्यात मागस शाळा. शाळेत भरता बालवाडी. ना उदक ना टाकी. संडासय उक्त्यारच करप. फकत इलेक्शना वेळार घेतात दखल. पळयात गोंयच्या शिक्षण मळावयलो उरफाटो विकास. सिकेटी नावेले कितलीशीच वर्सां खणून सोडल्यात रस्ते. हाडबडीत कामाक लागून प्रवास करप्यांक त्रास. कामाचे कसलेच ना नियोजन. वेर्णा एफसीचेर 12 विरोधात 1 गोल फरकान राया एफसीचे जैत. फातोड्डेच्या खेळामळार रंगली जीएफए अंडर 13 डिव्हिजन 2 लीग सर्त. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. खोला पंचायत वाठारांतल्या काबदीराम दर्यादेगे वयल्या बेकायदेशीर बांदकामांक सरकाराचो आशीर्वाद आसा. बांदकामां मोडपाचो आदेश आसूनय सीआरझेड वगी कित्याक? केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान जाप मागल्या. लोकां बरोबर आतां थळावो आमदार एक संघर्शाचे तयारेत उबो रावला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. 2 दीस पयलीं गोवा 365 जो काबदीरामा हांगा इलिगल रोड करतात, इलिगल थंय जे हट्स बांदले कडेन आसा, इलिगल शेक बांदले कडेन आसात, त्याच बरोबर इलिगल जे डोंगराचेर सीआरझेडा भितर जे येता हे रूम बांदले कडेन आसा, हे तुमकां आमी पयर दाखयल्ले. आनी हेजेर खंय तरी खूब जाणांचे एलिगेशन जाली. आनीक ही एलिगेशन जातकीर हांगा सगळ्यांनी तोंड उगडपा लागली. आज MLA जो आसा केपेचो एल्टन डिकॉस्टा हेणी जर सरकाराचे जे कितें बेकायदेशीर करपाक सपोर्ट करता हेजो पाडोच वाचलो. हेणे जेन्ना डेप्टी कलेक्टर काणकोण आसा हेचे कडेन जेन्ना हे डिस्कस केले आनी विचारलें की इलिगला खातीर तुमी कितें केलें काय म्हणून, त्या टायमार डेप्टी कलेक्टरान सांगलें की आमी 2022च ही जी फायल आसा ही आमी सीआरझेडा झाडले कडेन आसा की ही सगळी डेमोलिश करची म्हणून. पूण सीआरझेड कित्याक करना हे आतां एक क्वेश्चन मार्क जावन पडले कडेन आसा. MLAन सांगला की सरकारच इलिगलाक सपोर्ट करता म्हणूनच ही कामां उरली म्हणून, नाजाल्यार हें डेमोलिशन जाता आसलें. तुमी पळयलें आसतलें की कोलवा तुगेले बेतलबाटी माजोड्डा हांगा बारीक बारीक फिशरमॅनाचे झोपडी ज्यो आसात, ज्यो बोटी दवरपाक उबी केल्ल्यो, ह्यो सीआरझेडान 1 दिसा भितर उडयले. आनी हे व्हडली कन्स्ट्रक्शनां जी दिल्लीवाल्यान केले कडेन आसात हेंकां कित्याक उडोवपाक भिता म्हूण खबर ना. म्हणूनच आज MLAन सांगले कडेन आसा आपण इतलो आवाज काढून सुद्धा आपल्याचेर एलिगेशन जातात. म्हणून खंय तरी सरकारान ही गंभीर्यान विचार करून हेजेर एक्शन घेवची म्हूण तांणी मागले कडेन आसा. सेकंड असेंब्लीक हांवें खोलाचो जो काबदारांत इलिगल म्हणटा हे इशू असेंब्लीक काडलो आनी ह्या प्रमाणान काडलो की एकलो ओनर आमगेले लोकल पंचाक आनी तिंका गांवच्या लोकांक जे आमगे ST बा तांकां धमकी दिता म्हूण, तुम्हारा गांव में आके काट करके मार के जाएगा म्हूण, कित्याक तो दिल्ली वालो. सो इतली सांगले असेंब्ली काडे, बट सरकारान तेजेरी कांय तेजेरी आनी तेजे वासपूसू केलो ना. हांव असेंब्ली उलयले ते जालें. फाटल्यान हांवें वासपूस करपाक प्रयत्न केलो, बट लोकल जी बॉडी आहा, खोला पंचायत जी बॉडी आहा ती आमच्या हातीन ना. आमगे 2 पंच आहे, 7 पंच 5 पंच आमगे न्हू, म्हणजे दे आर सपोर्टिंग समवन एल्स आनी कोणागे अंडर लिडरशीप आहे ते. सो आमगे 2 पंच आहे ते मी जायते बॉडी मुखार हाडपाचे प्रयत्न केलो, तरी पासून पंचायत बॉडीन तेजेर एक्शन घेतला. अँड विथ द ब्लेसिंग्स ऑफ सम माइट बी पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्शियल पर्सन. सो जेन्ना हांव आमदार जालो हांवें इशू असेंब्ली काडलो आनीक म्हाका एश्युरन्सूय मेळ्ळें ऑनरेबल मिनिस्टरान आपण तेजेर कितें आहा तें वासपूस करता. ताचे फाटल्यान कांय केलें ना. आनी जेन्ना काल इशू जालो तेन्ना डेप्युटी कलेक्टराक मामलेदारा विचारलें आनी आज ताबडतोब त्यो फायल हाडपा लायले. तेंगे म्हणण्या प्रमाणे की तेमी ऑलरेडी डेमोलिशन करपाक नोटीस सीआरझेडा धाडो आहाय. समज सीआरझेड तरी तेजेर ओगे रावन तरी समज तरी कूल आहा बसोना जाल्यार हे म्हाका सद्दां लोकांगे चिंतपाचें सीआरझेड कितें ओगे आहा काय म्हूण. कित्याक हो प्रश्न व्हडलो. इट इज डिस्ट्रॉईंग आ नॅचरल ब्युटी. ते एक नो डेव्हलपमेंट झोनार काम केलां. थळाव्यांनी हाचे आदी हांगच्या बांदकामाक विरोध केल्लो. कांय कन्स्ट्रक्शनां मोडूनय उडयल्ली, पूण तेंचे बळगे उणे पडले. दिल्लीवाल्यांचे दाले जड जाले. बेकायदेशीर बांदकामां जायतच रावली. तेंच्यांनी अजूनही विरोध चलयल्या. जाणटेल्यांनी आमगेली सांबाळ दवरली आहा आनी जाणटेल्यांनी आमकां सांगले आसा की म्हणून ही जमीन आमची म्हणून गांवकऱ्यांची, कळ्ळें तुका.
म्हणून हे आम्ही आज बसून ते ही ओन आमगे प्रॉपर्टी म्हणून हे करताय. हेतूंक आम्ही ह्या जमनीचेर आमी हे करताय कितें आमगे सगळे हे जाल्ले आसात एवढेच्यान एक सायडीन आता ह्या जमनीचेर आमगे 114 कॉम्युनिटी जाल्ले आसात आणि भायल्यान ही नोबार आसा आनी हय ती आमची ही कोण कोमुरदार देता आणि कोण येताय आपल्याची हे म्हणटाय कोण आणि कितें करताय भायले लोक येवन आमगेल्या ह्या जमनीचेर आमकां हे करताय कितें करताय हे करून खाताय. म्हणून आमी तांकां आज पसून कोणाक चालना आहलें पूण रस्तो करून तांकां दिलो नासलो. हे आमगे कांय बिजनसी कोणाले घेयना आसतना जबरदस्तीन हे करपाक पळयताय कब्जी करून पळयताय. वडील जोडून येयले का हे अजून आमी आसाय ह्या जमनीचेर सांबाळ अजून आसाय आमी म्हणून आमगे फुडें जावन आम कोणाक आमगेले कोणूय भितर जावपा जायना. आमकां मेसेज जाल्यार आमची घेवपाक पडटा. पंचायती आमकां अजून आमी कांय येवपार केलें ना. आमी अजून सांबाळटा आनी आमी कोणी कितें केलें ना आनी हे केताना आमकां जाय म्हणजे हेणी काल ते तुमगे परमिशन बी घेतलं ना. ना गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकार. आयज आमी तुमकां गोंयांतली सगळ्यात मागास शाळा अर्थातच शाळेत सुरू आशिल्ली बालवाडी दाखयतात. लोलये पोळेच्या आगस वाठारांतली मागास बालवाडी. उदक ना कित्याक तर उदकांत टाकीच ना. लस सोडून भुरग्यांनी उक्ताडार संडास करप कित्याक तर तो उक्तारच आसा. अधोगती म्हटल्यार इलेक्शना वेळार बूथ जाय म्हण तिजे रिपेरिंग जाता. पळयात देविदास गांवकाराचो खाशेलो रिपोर्ट. शिक्षणाच्या बाबतीत सरकार पळयलो जाल्यार व्हडल्या फटाश्यो मारता आणि त्याच बरोबर व्हडल्यो घोशणा करता. पूण प्रत्यक्षात जर गांवांनी पळयलें जाल्यार खरेंच शिक्षण सिस्टम म्हणटा ती आसा काय कितें, जे गांवचे भुरगे आसात ते खरेंच भुरगे शिकून मुखार पावतले काय कितें अशा तरेचो मोठो प्रश्न पडटा. लोलये पोळे हांगासरल्या आगस हांगासर आशिल्ल्या एका बालवाडीची ही अवतिकाय पळयात. ज्या बालवाडीक उदकाचो टँक ना, नळ ना, कांयच ना. नळे फुटल्या पावसाक तर सामकी विठामणाची अवस्था. अशा अवस्थेन हांगासर दीस काडप कशें, किंवा हांगासर जी बालवाडीची टीचर आसा किंवा हेल्पर आसा तांच्यांनी जगप कशें. सरकाराच्या असल्या अवतिकान पळयलें जाल्यार शिक्षणाची भुरग्यांची जी प्रायमरी सिस्टम जिका आमी शिक्षणाची बुन्याद म्हणटा ती कशा पद्दतीन घट्ट जातली. एका सायडीन सरकार व्हडले प्रोजेक्ट हाडटा आणि दुसऱ्या वाटेन शिक्षणाची असली अवतिकाय करून सोडटा. व्हडल्या प्रोजेक्टाक तशें पळोवपाक जाल्यार बरे शिकिल्ले आनी टॅलंटेड लोक जाय. हांगासर आमच्या गांवांनी जर परिस्थिती पळयली जाल्यार भुरगे शिकचेच ना आणि मागीर ह्या व्हडल्या प्रोजेक्टांनी खंयचे लोक पावतले हाजोय आमी वेगळ्या तरेन विचार करचो पडटलो. पयर आमगे वॉर्ड डेव्हलपमेंटान मिटींग जाल्ली तेन्ना हांवें सरपंचाक आनी सेक्रेटरी ऑलरेडी इन्फॉर्म केल्ले की बालवाडी परिस्थिती मातशी बिकट आसा. बिकट म्हळ्यार कितें उदक ना, उदका कनेक्शन ना, मेन उदका कनेक्शन ना, सेकेंड टॉयलेट ना आनीक भितर सारकी पावसां गळटा. आनी जेन्ना इलेक्शन उरता तेन्ना सगळे टॉयलेटी बंदोबस्त करता, उदका टाके बंदोबस्त करता, सगळे करता ते. जशें इलेक्शन सोंपले ऑन द स्पॉट काडटात आनी बाकी भुरग्यांक सगळे त्रास जातात. आनी बीजेपी गव्हर्मेंट म्हणटा हर घर नल म्हणटा पूण हांगा पळय नल ना. 100% सीएम पसून सांगता 100% उदक म्हणटा पूण तुमी हांच्यान प्रत्यक्ष पळोवपाक शकतात हांगा उदका कनेक्शन ना. ते कितें सीएम येता सांगता वता पूण हांगची परिस्थिती तुमी आतां पळयात. पळय टाकी थंय हे आसा, टाकी वयर टाकी ना, उदकाक कनेक्शन हे आसा ताका उदकाक कनेक्शन ना, कांयच ना पळय. आनी ल्हान भुरग्यां समज अशें करून ल्हान भुरग्यां आमी कितें म्हणटात ल्हान भुरग्यां आतां देख दिवपा जाय म्हणटात. ल्हान भुरग्यां समज भायर टॉयलेटी वचपाक लागली मुखार आनीक फ्युचराक कितें जातलें. ल्हान भुरग्यां सोड आनी जे टिचर येता हांगा त्यो लेडीज येतात तांकां मेन म्हळ्यार ती 9 येवन 12:30 वतात. तांणी म्हण खंय वचपाचें दिसता न्ही दिवपाक जाय. हे फर्स्ट इयर रेफरन्स तांगेलो हे दिवपाक. आतां ती बालवाडी जाल्यार कितली वर्सां जाली. समज जायना हांवें पयर आमगे वॉर्ड डेव्हलप मिटिंगे सांगिल्लें, सरपंचा सांगिल्लें, सेक्रेटरी सांगिल्लें. मागीर तरी पूण सरपंचान इनिशिएटीव घेवन दुसरे दीस आयली, सगळी इन्स्पेक्शन करून गेल्या. आतां तेणी म्हणल्या मुखार कितें स्टेप घेता म्हण कंप्लेन करता. पळोवया मुखार कितें जाता तें. आतां हे आमी पळयत रावपाचें केन्ना जाता म्हण म्हाका गॅरंटी दिसना हें जायतचें. आता बारकायेन पळोवया गोंयच्या शिक्षणाचो फुडार आनी सरकारी पावंड्यार चल्लेली सर्व शिक्षा अभियानाची तयारी. उदका मिटराची तयारी केल्या. मिटर गुल्ल. उदका टाकी खातीर टॉवर उबो पूण वयली टाकीच गायब. भुरग्यांक आनी शिक्षिकांक संडासाची बेस बरी वेवस्था केल्या पूण तांणी ओपन एरात बसप. देश
आनी शिक्षण स्वतंत्र केल्ले फुडारी वण्टी वयल्या फोटवांतल्यान ही सगळी अवतिकाय पळयतात, पूण तांकां तरी कोण विचारता? गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, समृता खनगांवकार आणि निखिल जल्मी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार, पळया फुडल्यो खबरो. WRD आणि PWD कशे तरेन ओडी काडत कामां करतात ताजी देख सद्याक सिकेटी नावेली पळोवपाक मेळटा. नियोजन नाशिल्ली कामांय पळोवपाक मेळटात. ही कामां रस्तो आडायतात आनी लोकांक त्रास करून सोडटात. हाचे सादे भानय कंत्राटदार दवरिना. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज गोवा 365 तुमकां दाखयता जी जम्बो सर्कस जी मडगांवां येताली ती आज नावेली पावले कडेन आसा. ती सिकेटी तेजो खेळ चलता. ही जम्बो सर्कस आमचे फाटल्यान तुम्ही पळयतात. जी जम्बो सर्कस PWD आणि WRD हातीन घेतले कडेन आसा आनी ते चलयता ही जम्बो सर्कस. आणि ही जम्बो सर्कस म्हणल्यार फाटल्यान पळयात आमी ह्या हेजेरच कितलेसो तेंप जाले सांगतात की हांगा हे सारके करचे, हांगा भितर रबर घालचो. जेन्ना डिगींग चलता, जेन्ना PWD WRD या सिवरेज डिपार्टमेंट जेन्ना हांगा चेंबर घालपाचें काम करता, सिवरेजची काम चलता, त्या टायमार हांगा फक्त माती घालतात आनी तेज्या वयर तशीच लेपोड काडटा आनी सर्कस करता आनी वयता. हेजो जो इफेक्ट आसा हे गांवची लोकांक हांगा भोगपा पडटा. आज अशेंच काम जें आसा हें हांगा नावेली सिकेटी हांगा जाले कडेन आसा. हांगा चेंबरा बरोबर रोडूय भितर गेले कडेन आसा आनी आमकां दिसना की हांगा लोकांक ह्यावटेन वचपाक बेगीन मेळटा म्हणून. त्या जो पर्यंत हो रोड सारको करपाना तो पर्यंत हांगा वचपाक मेळपाना. गेल्ली 2 ते 3 वर्स जाली हो रोड असोच आसा. सिवरेज डिपार्टमेंट फक्त फोडून सिवरेज वयर काडून दवरता, पूण ह्या सर्कशीची सिवरेज पडटा ही कोण काडटलो? हांगा खंय तरी ह्या हेंचेर सो मोटो कॉन्सिडरेबल कोर्टान घेवपाक जाय आनी ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक डायरेक्शन दिवपाक जाय की ना जाल्यार हेका अरेस्ट करचें म्हणून मागतात. कित्याक सो मोटो एक्शन घेतलो जाल्यार कोर्टान घेतलो जाल्यार हें काम जातलें. कित्याक लोकांक 3-3 वर्सां 4-4 वर्सां हांगा दवरपाक शकतात रोड ब्लॉक करून. आनी आज हांगच्यान जर कोणाक हॉस्पिटलांत व्हरतले जाल्यार व्हरपाक सुद्दां मेळना. कित्याक हांगा एक वटेन सिवरेज खणटा, PWD खणटा आनी दुसरें कितें काय म्हळ्यार थंय जम्बो सर्कस जाला. जे चेंबर आसा तो भितर वचोन थंय आनी घालपाक मेळना. हांगा कॉन्ट्रॅक्टरान जेन्ना काम करता तेन्ना ती तूं पळोवपाक जाय आसता ही सॉयल कसली ती, ही कसाट जमीन.
आनी ह्या जमनीक म्हण तो रोबर जाय पडटा आनी हो रोबर आनी बेत घालपाक जाय पडटा. पूण हांगा काय गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी संगीता ओली. मडगांव कुट्टरी रस्त्यार मंगळारा राती व्हांवून आयिल्ले ते बुरशे उदक पार्क केल्ले ट्रकातले. ओलो कोयर भरिल्लो हो ट्रक थंय पार्क केल्लो देखून घाण व्हांवत रस्त्यार आयली. ड्रायव्हराचेर कारवाय जातली. मडगांव पालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्यान सांगला. परत एकय थेंब गळचो ना हाची जबाबदारी आपूण घेता. कुट्टरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान सांगला. मंगळारा राती कडेन सनसड्यार 2 व्हीलर वारे निसरून पडले. गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटा वयल्यान व्हांवतल्या कोयराच्या बुरशा उदकाक लागून हे घडले अशें कळटकच वातावरण तापले. लोकांनी पालिका आनी आमदाराचो फोग काडलो. त्या उपरांत मडगांव पालिकेचो मुख्याधिकारी गौरी शंकुवाळकार आनी कुडतरचो आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्सान पालिका अभियंत्याक बरोबर घेवन प्लांटाचे इन्स्पेक्शन केले. इट वॉज बाय नेग्लिजन्स और बाय मिस्टेक अशें म्हणूंक शकता. आमचें कितें आसा आमी ते ट्रक घेतले आनी 2 ट्रकान आमी ते हाफ ऑफ ट्रक घालून आमी ते सालिगांव धाडटा. ओके. काकोडा जे आसा पळय ते 100% वी आर सेंडिंग इन द व्हेकल वीच इज प्रोवायडेड बाय दी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट. थंय आमी आमची गाडी धाडिना. ही गाडी आसा आमची जी आमी सालिगांव धाडटा. तांच्यांनी कितें केलां ती गाडी हांगासर कितें ही आमी सगळी कॉन्क्रिटींग केला पळय म्हणून तांच्यांनी थंय दवरली ती. आनी तातूंतल्यान ना जाल्यार इतलो तेंप वता वचून गार्बेज केन्ना असो इन्सिडंट जावना. सो इट कॅन बी बाय नेग्लिजन्स और बाय मिस्टेक अशें आसूंक शकता. सो आय हॅव ऑलरेडी इन्स्ट्रक्टेड देम ते कोण ड्रायव्हर आसा तांकां सगळ्यांक हाडून आय विल टेक एक्शन परत्यांनी थंय बाबा दीस वील नॉट बी रिपीटेड. काल तो इन्सिडंट जालो तेन्ना म्युनिसिपालिटी कोण पावना अशें लोकांचो बोवाळ म्युनिसिपालिटींतलेच सगळे लोक आशिल्ले न्ही हांगा. म्युनिसिपालिटीच्याच लोकांनी वचून ती माती घाल्या. म्युनिसिपालिटीच्याच मनशांनी फायर ब्रिगेड हाडून ती फायर ब्रिगेडींतल्यान उदक मारून. ऑफिशियल बी कोण नाशिल्ले म्हणटा तालुक्याचो इन्सिडंट जालो तेन्ना हांगा ऑफिशियल कोण नाशिल्ले म्युनिसिपालिटीचे. ऑफिशियल कितें आशिल्लें न्ही आमी ऑफिशियल धाडिल्ले. फाल्यां मागीर कितें आसा जेन्ना हांवें तांचे कडेन चवकशी केली की सर ते मारपाक येवपाक लागले म्हणून आमी मातशे पयस रावले. हे तांचें उत्तर मे बी इट इज जेन्युइन पळोवचें पडटलें. पूण आमी मनशां आमी सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन दिवन धाडिल्लें म्हणजे धाडिल्लें 100%. आनी दे वेर हियर बिकॉज वी वर कम्युनिकेटिंग विथ देम. टोल्ड द सीओ की सीओ एमई सगळ्यांक सांगिल्लें हांवें की आज फूल एंड फायनल एक ट्रक तिंगपाक आसता लिचर्ड देंवपाना. द मोमेंट आय हॅव गॉट अ कंप्लेन आय हॅव टू एक्ट. सो आय टोल्ड देम एंड आय टोल्ड देम दॅट बिकॉज ऑफ युअर फॉल्ट आय हॅव टू लिसन to some nonsense from somebody. Now it is I am not here to, I know my rights, I know my duties also. I know my job, what I have to do. So moment I came yesterday, first thing I did was see that it was flushed because I didn't know it was so much. I thought with mud it would be okay. Let's say mat malya, but जायना ते. So flushing को थोड़ा much time लगा. Anyway, we did it. I took care of all responsibility. I took care of all the things to see that nobody fell again, and we left. Today I told them it's clean. Don't bring anything. So they have assured me that they will not bring, not park trucks and not one drop will come on the road. So they have to take responsibility. And I told them if you don't do it, it's a warning for you. I will not tolerate it. म्हणजे I will see हांव ट्रक हाडायतलो आनी मागीर म्हणा काय म्हूण ट्रक हाडायलो म्हाका. ट्रक वचपाक दिवपाक ना देंवपाक दिवपाक ना ताका. मंगळारा राती पार्क केल्ल्या ट्रकातलो ओलो कोयर रस्त्यार व्हांवपाक लागिल्ल्यान उण्यात उण्या 5 दुचाकी चालक निसरून पडले. देखून सनसड्यार मोठो बोवाळ जालो. परिस्थिती हाती भायर वता अशें कळ्ळ्या बरोबर आमदारांनी धांव मारली. कांय आमदारांनी लोकां कडेन हुज्जतय घातली. कुडतरी आनी रायचो लोक थंय एकठांय जालो. लोकांनी आमदारा कडेनय हुज्जत घातली. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, जवाहर बर्वे आनी निखिल चलमी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया फुडल्यो खबरो. राया एफसीन वेर्णा एससीक 12 विरोधात 1 गोल फरकान हारायलो. जीएफए अंडर 13 डिव्हिजन 2 लीग सर्त फातोड्डेच्या खेळामेळार रंगली. पळयात काय रंगलेले डावपेच. राया एफसी पंगडा खातीर सॅम्युएल क्रुजान 7 गोल केले. एरन डिसोजान 2 गोल केले. जाल्यार शेन फेर्नांडीस, मॅश्विन कुलासो आनी क्लायसन कोर्दाजोन दरेकी 1 गोल केलो. जाल्यार मोएसीस डायसान वेर्णा एससी खातीर 1 गोल केलो. वेर्णा एससी पंगडान आनीक गोल करपाचे यत्न केले खरे पूण तांकां अपेस आयले. शेवटाक राया एफसीन वेर्णा एससीचेर 12 विरोधात 1 गोल फरकान घसघशीत जैत जोडले. पळयात.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. आता मिचोंग चक्रीवादळ जमनीचेर पाविल्ल्यान गोंयचेर हवामान निवळ जावपाक लागला. फुडल्या सप्तकाच्या बुधवार मेरेन मळब नितळ जातले असो अदमास आसा. तापमान 33 ते 35 आनी उण्यांत उणें 24 ते 26 मजगती उरतले. बेरेस्तार चड करून उष्ण आनी दमट उरपाचो आसा. चडांत चड तापमान सुमार 33 ते 40 मजगती पळोवपाक मेळूं येता. सांज वेळार वारो मंद पायंजणां वाजयतलो. तापमान 23 मेरेन देंवतले. IMDन कसलोच अलर्ट जारी करूंक ना, पूण दाट धुके आनी दव पडटलो. देखून सकाळी आनी राती प्रवास करतना जतनाय घेवपाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. 12 तारखे मेरेन सुक्या हवामानाचो अदमास. बुधवारचे चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 33 डिग्री आनी 23 डिग्री सेल्सियस. बेरेस्तार सकाळी धुके आनी दव. गोंयच्या दर्यादेगांचेर बोटधन्यांक कसलोच अलर्ट ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 चाळीच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.